नुव्या किरभाट मंगळारा चोरांनी बंगलो फोडलो। चोरान हात घाल्ल्यान घरकार रुजारियो गोम्स आणि ताच्या घरकान्याचे चोरा बरोबर पेटले। मारबडय जाली, तातूंत दोगांकय बरोच मार लागला। दोगांकूय मडगांवच्या हॉस्पिटलांत घाल्यात। चोरांनी हिऱ्याचो हार आणि 4,000ची कॅश फारायली। आमदार मिकी म्हणटा वाठारांत भायले लोक भल्ल्यात, कोणाकूय कामाक दवरतना पयलीं पुलिसाक कळोवंकूच जाय। नुवेच्या रुजारियो गोम्साच्या बंगल्यार मंगळारा फांतोडेर चोरांनी हात घालो। रांदचे कुडींतले जनेलाचे ग्रिल कापून चोर बंगल्यांत घुसले। रुजारियोचो पूत न्हिदिल्लो रूम तांणी भायल्यान बंद केलो। ते उपरांत रुजारियो आनी ताची घरकान्न न्हिदिल्ल्या रुमांत चोर पावले। थंय चोर आनी गोम्स जोडप्याचे पेटले। दोगांकय बरोच मार लागलो। दोगांच्याय तकलेक मार लागला। तांकां मडगांवच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत घाल्यात। चोरांनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो। आमदार मिकी म्हणटा नुव्या वाठारांत भायले लोक भल्ल्यात, लोकांनी आनी पुलिसांनी तांचेर नजर दवरची पडटली। There are so many migrants are staying in these areas. There should be some track on these migrants. Sometimes, there's all these people who keep the tenants. They don't even keep a track. They don't give their, they're residing in particular houses. Once you give, they have to also pay, and therefore they don't give their the police information which is there. This is a cause now. This is a serious case now. I'll give the instruction to the police to at least the panchayat has to identify which house who is staying also. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। शिरगांवच्या उदकाच्या टाकयेचे उदक पायपलायन घालून माया पयरा व्हरतात। पयराच्या भरतवाड्यार खंय उदक सारकें मेळना। आमदार अनंत शेटान कामाक सुरवात केली, मात थंयचे टाकयेंतलें उदक पयरा व्हरूंक दिवंक शिरगांवकारांची तयारी ना। शिरगांवच्या टाकयेचें उदक फक्त शिरगांवकाराकूच सारकें पावना। पयराक जाय जाल्यार वेगळी टाकी बांदची म्हूण लोकांचो आर्ग्युमेंट। हो पाण्याचो पुरवठो आमकां कितले वर्सां जाले प्रॉब्लेम जातालो। पयरा भरतवाडा थंय म्हणटा ते उदीक पावनासलें। जवळ जवळ 300 लोकांक सुमार त्रास जातालो, कारण भरत म्हणटा ते हायटीचेर आसल्या कारणान अडचण जाताली, उदीक पावनासलो। येयल्ले त्रास जातालो। एक दीस नळ येयलो 4 दीस उदीक पावनासलो। जो पुरवठो आतां आमकां सगळ्या गांवांक पावतलो। शिरगांवच्या टाकयेंतलें उदक पायपलायन घालून पयरा व्हेल्लें शिरगांवकाराक नाका। पायपलायनीचें काम सुरू करच्या पयलीं पंचायतीक आनी थळाव्यांक सरकारान कांयच कल्पना दिल्ली ना। टाकयेचें उदक फक्त शिरगांवा पुरतेंच दवरचें म्हूण लोक मागतात। शिरगांवकार हो विशय घेवन दिवचले PWDचे एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळ्ळे। शिरगांवच्या आमी ग्रामस्थांनी, पंचायतीन आणि नागरीक समितींनी सगळ्यांनी खूब अथक प्रयत्न करून एक सरकारा कडसून टाकी बांदून घेतली, आणि ती टाकी केवळ शिरगांवच्या लोकां खातीरूच तिचो उपयोग येतलो म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून ती टाकी बांदली। पण आयज अशी परिस्थिती आमी ती आमचे टाकयेचें उदीक पयरा ह्या गांवांत व्हरोंक सोदता, बाकीच्या गांवांत। म्हणून आमी सगळ्यांनी अशें ठरयलां की आमचे टाकयेक खंयच्याच परिस्थितीन पाणी दुसऱ्या गांवांत वा दुसरे कडेन व्हरपाचें ना। तांकां जर दिसता तेंच्यांनी पयरा 2-3 व्हडल्यो टाकयो बांदपाच्यो, सरकारा कडसून घेवच्यो बांदून, आनी तांकां अवश्य तिकडे पाणी तेंचें वापरचें। हेंच्यांनी काम सुरू केलां। आमकां पंचायतीक एक्चुअली इन्फॉर्म करिनासतना सुद्दां स्टार्ट केलें। आमी आयज आमच्या असिस्टंट इंजिनियर हांगा येवन मेळ्ळे सुद्दां, आनी तेणी एश्युरन्स दिला की करना म्हणून, बंद करता म्हणून। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोंयांत श्रीराम सेनेचे खंयच्याच वावुरप्यांनी कसलोच गुन्यांव केल्लो नासतना गोंयच्या सरकारान राम सेनेचेर बंदी वाडोवपाचो निर्णय घेतला म्हूण मुतालीक हायकोर्टात वचपाची तयारी करता। मंगळारा बेळगांवां कन्नड साहित्य भवनांत मुतालीक मिडिया कडेन ही गजाल उलयलो। हायकोर्टात न्याय मागून सनदशीर मार्गान गोंयांत राम सेनेची शाखा सुरू करतलो म्हूण मुतालीक उलयला। राम सेनेचेर बंदी वाडयतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिडियाक सांगलां, ताचेर मुतालीक उलयलो। घेवया एक विराम।